ऑगस्ट म्हयनो सोंपत आयलो तरी लेगीत आमठाणे डॅम अजून ओव्हरफ्लो जावंक ना। मात ह्या डॅमांतल्या उदकाच्या साठ्याची पातळी आतां वाडपाक लागल्या आनी समाधानकारक आसा अशें कळटा। सध्या उदकाची पातळी 50 मिटरांचेर पाविल्ली आसा। पळयात। ऑगस्ट म्हयनो सोंपत आयलो तरी लेगीत आमठाणेचो जो डॅम आसा तो अजून फुल्ल जावंक ना। हो डॅम केन्ना एकदांचो फुल्ल जातलो ताची सगळ्यांक उमळशीक लागून राविल्ली आसा। सध्या म्हळ्यार आयतारा राती मेरेन ह्या डॅमांतल्या उदकाची जी लेवल आसा ती 50 मिटर इतकी जाल्ली आसा। हो डॅम भरपाक आनी 2 मिटर उदकाची लेवल वाडपाक जाय, तेन्नाच हो डॅम आसा तो एकदम फुल्ल जातलो। फाटल्या जुलय म्हयन्याच्या निमाणे मेरेन ह्या धरणांतल्या उदकाची जी लेवल आशिल्ली ती 48.5 मिटर इतकी आशिल्ली। मात फाटल्या 22 दिसांक जो अदीं मदीं पावस पडलो त्या पावसाक लागून ह्या डॅमांतल्या उदकाची लेवल आसा ती 1.5 मिटरान वाडिल्ली आसा। जर सेगीत आनी किमान 8-10 दीस उटंगराचो पावस पडलो जाल्यार ह्या डॅमांतल्या उदकाची लेवल वाडून हो डॅम ओव्हरफ्लो जावपाची शक्यताय आसा। आतां पळोवचें पडटलें हो डॅम केन्ना ओव्हरफ्लो जाता तो। हरशीं दर वर्सा सादारण जुलय ऑगस्ट म्हयनो म्हणटा म्हणसर हो जो डॅम आसा तो फुल्ल जातालो। मात अजून लेगीत हो डॅम फुल्ल जाल्लो ना। हो डॅम जरी फुल्ल जालो नासलो तरी लेगीत ह्या डॅमांत सध्या उदकाची जी लेवल आसा, उदकाचो जो सांठो आसा तो समाधानकारक आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।